म्हणटा आयज जेजून आमकां हें सगळें शिकयलां. आनी आयज आमी पयले वाचपान कितें पळयता, भाव भावांकूय तशेंच कोत्तात, भयणीय तशेंच कोत्तात. आमी आयकलां आमच्या गोंयांत पर्यंत कितें चल्लां पळय तें. कित्याक लागून आमकां आनीक आनीक जाय, दुसऱ्यांक नाका फकत म्हाका, ताका लागून दुसऱ्यांकूय काडून उडयता आमी. हे भाशेन जुजेच्या भावां मदीं घडलें ते इतले गोरवान भरलेले, इतले ते रागीट जालेले, ताका मारून उडोवंक सोदताले. पण रुबनान तांकां सांगलें नाका तशें करचें न्हय, ताका बायंत उडोवया. मागीर ते इस्मायलीत येतले तेन्ना ताणें सांगलें चल ताका विकून उडोवया. आनी हे भाशेन ताका विकून उडयलो. पूण देवान ताका आनिकूय बरें दिलें, जिवीत दिलें. आनी फारोच्या उपरांत ताचो दर्जो येदो व्हडलो आसलेलो. फारो उपरांत तो फारो. आनी जेन्ना तिचो उदक नासलेलें, खावन नासलेलें, तेन्ना ताणें सगळ्या जाणांक वांटून इजिप्तांत आसलेलें ताणें भरून दवरलेलें तें तो वांटूंक लागलो. तेन्ना ताचे भाव आयले. आमी पळयलां काल कशें ताणें अळकले तांकां. आनी आयज तूं तांकां सांगता त्या म्हजे भाव काडात, ते नको जुजे म्हणून. ते म्हणटा ना, बापूयक तें बिलकूल मानचें ना. कित्याक एकल्याक धाडलो ताणें, तो येवंकूच ना, तो मेलो म्हणून दवरतात ते. आनी तेन्ना तो एकदम रडलो. आनी मागीर तांकां परतून सांगलें हांव तुमचो भाव जुजे. आनी तांकां सगळें मागीर ताणें दिलें. पळय, देवान ताका दिल्लें तें ताणें आपल्या भावांक वांटलें, दुसऱ्यांक वांटलें. हे भाशेन आमच्या गोरोब्यांत आमी जावंक जाय.